ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ಲಾಸ್ಟಕೈತೋ ಚೋರು ಸಿರ್ಕುನ್ ಪಳ್ಳಿಮು ಅಬ್ಬಾ ಮತ್ತೆ ವೈರಸಿಲ್ ಹೋಡೆಗ್ ಬಾರೋ ತೊಗ್ಗು ದೆವ್ಲಲ್ ಮಣ್ಕಿದಲ್ಲೆ देवा मस्त धन्यवाद देवा मस्त धन्यवाद. हो मामू कसं गड वैर कोण देवाला प्रार्थना करतेस वे तू देवाला प्रार्थना केल्या री तितल्यांची आम्ही दुडवा खातीर हंगायलीन ती कसन म्हण तीर्मान केले. हॅलो मामू वैर कसन पळयतस हॅकट पळ तू दुडवा कसन केल तुवे. होय भाई हांव तुमगेल दुडवा बग्गेची आलोचना करता आशिल्लो आणि वरले प्रखई आसा ती. कसं केलं मम्मा दुडवाका तू आमगेल पर दुड्डू दित्त की ना पोलीस स्टेशन येत तू. होय होय तुमगेल दुड्डू पुरा तुमका वापस मेळका म्हणल्यारी तुम्ही पोलीस स्टेशनाक वचका थंयची आसा तुम्ही पुरा दुड्डू दिलेल मनुष्य. चरडापै मम्मा तुम्हीच म्हाका हेल्प करका प्लीज मम्मा. हो सुंदरी माई तुम्ही वर आयलींत वे तुमकोरे मिगेल भावान दुड दिवचस वे. म्हाका हे खंयचे विषय योगत नासिल मम्मा. आज ही ಹೊಳೆಮಲ್ घरा काम करतसतना हे प्रविषय कळली मम्मा. मिगेल बमण्यानं तुमगेल नाव सांगून सक्कट जण लगी दुड्डू घेतला काय नो मम्मा. म्हाका खंयचे गोत नासिल मम्मा. आणि तुम्ही मिगेल बमण्याल वेरी कंप्लेंट दिला काय नो मम्मा. प्लीज मम्मा ते वापस घे येती मम्मा. हा कसने तो चोरू पुंडलिको तुगेल बम्मुण वे. होय मम्मा मिगेल बम्मुणूची तो चोर पुंडलिक मम्मा. आता मग तुम्हीची सहाय कर का मम्मा. प्लीज मम्मा दय कोण कंप्लेंट वापस घे येती मम्मा. हंग कसन जातस म्हणू दय कोण न्हू तू सांगत वे. तू कोण पुंडलिको तुगेल बम्मुण म्हणत मू इतले दिवस तू खंय गेलेली. तुगेल रण्य बेजारा तोंड पळोनु तो मामू कंप्लेंट वापस घेवच्या पुरो दल्लरी हावत पोलीस स्टेशन वचून तुगेल बमणल वैरी कंप्लेंट दिता कळवे. प्लीज मये तसल काम मात्र कोर नकती मये. तुमगेल दुड्डू कितलेस की हाव कष्ट पावनु तुमगेल घरा काम कोण पुणी तीरसीत मये. मिगेल बमणा के जैला गाल नकती मये. हाव मातनी दुसरं नाही कळवे कसं दाव तीची पळयती हाव 4 घरा काम करनो जीवन करतली. अंग चरडापै ममल घरावरे हावची काम करचे आणि मुखारी तुमगेल घरा काम करनो हाव ते दुड्डू तीर्मान करता. मिगेल बमण्यानं एक टेबल फॅन हडला आणि क्या मी ते यूज करनी कसं नाही पॅक ओपन करनी ते फॅन तुम्ही कोणे पुढे घे येते. आमका तुगेल फॅन घेईना कसने नाका त्या कोणाक पुणी दी आमगेल दुड्डू आमका वापस करी कळवे. तू आमगेल घरा कामाक येऊची नका आमगे ते कामाची दुसरे आस कळवे. तू आमका दुड्डू वापस करी पळे तू एक बायल मनीशी म्हणू आणि एक 15-20 दीस टाइम दित तुका तितले भितर तू आमगेल दुड्डू आमका वापस करका कळवे. मम्मा हांव एक बायल मनीशी 4 घरा काम करताल मम्मा. तितले दुड्डू मिगेला खंय असतं मम्मा. मग थोडे टाइम दियती मम्मा. हांव तुमका खंयचे हंबा कर ना मम्मा. कशी पुणी कोण तुमगेल दुड्डू दित मम्मा. राती दिसू गोण पुणी तुमगेल दुड्डू तीरसीत मम्मा. दल्लरी मग थोडे टाइम देव का मम्मा. पळे तू एकली बायल मनीशी बामणान केलेली चुकीक तुका मी टॉर्चर दिवचे नज्ज मळ कारणाक हांव तुका 2 महिने टाइम दितस. ताजे मागिरी 1 दीस वरे राखचे जायना. तुगेल दुड्डू तू वापस करका कळवे. हांव तुका 1 महिने टाइम दिता म्हाका दुडवा अगत्य आसा तशें जावन तुका चड टाइम दिवचें जायना. मिगेल दुड्डू म्हाका वापस करी ते. हाँ खंडित मम्मा खंडित कशी पुणी कोरनो हांव काही पुणी रीन कोण पुणी तुमगेल दुड्डू वापस करत मम्मा. म्हाका कितलो दुड्डू दिव का. नाही म्हाका गडबडीन कसं उरलो का म्हणून कळतना नाही. मिगेल बमण्यानं तुमगे लागी कितलो दुड्डू घेतला म्हण सांगत मम्मा. तितलो दुड्डू हांव कशी पुणी कोरनो तीरसीत मम्मा. दल्लरी करून दाखय येत मम्मा. मिगेल वैरी वाडे निघाल नकती मम्मा. तितली शक्ती ना मक्का 5000 देऊ का. म्हाका 5000 देऊ का. म्हाका 20,000. कसं नाही 20,000 वे.
आणि तू मिगेले की 5,000 म्हणली मो होई पैरवरे तुवे 5,000 दिवचे म्हणून सांगील मो आता कसं नाही 20,000 नाही नाही हवं तशी सांगच्या गेलेलं नाही ते कसं म्हणे री तो मगेले की 20,000 निमगिल्लो हांव मागिरी ना म्हणू 5,000 दिले ते हांव सांगच्याक भायर सरलेलं तितल्यांची तू म्हाका 5,000 दी पुरो दायत मम्मा कशी पुणी कोण हांव तुमगेल दुड्ड तुमका वापस करत मम्मा 4 दीस चढा उणे जावचे पुरो जाल्यार हांव तुमगेल दुड्ड खावन घालना मम्मा कशी पुणी कोण दित मम्मा कई पुणी रीन की दण की कोण तुमगेल दुड्ड तुमका वापस दित मम्मा जाल्यार इकडच्या कारणाक वाडेनी घालना कती मम्मा तितली शक्ती म्हाका ना मम्मा मिगेल बामणान केलेली चुकीक हांव जीवन पूर्ती शिक्षण बसून तशी जाल्ले प्लीज मम्मा मिगेल वेर करून दाखय येते हा हा आजी चुकोंग घेवचक हे नाटक कोर नाका कळवे आम्ही पुरात वता ती तुगेल घरा अड्रेस दी आमका इत्याक म्हळे रे तू कितले म्हळे रे ते पुंडलिकाल बायल नवे तागेल म्हण की तुवें आमकां मोस केले रे आमी मागीर खंय वचचे हा हा खंडित मिगेल घरा अड्रेस तुमका दित मम्मा जाल्यार मदमध्ये येवन म्हाका बाद दिव नाकात मम्मा हांव गोल्ड कोरून तुमका दिवनो दित मम्मा मिगेल बामणान केलेली चुकीक हांव जीवन पूर्ती शिक्षण बसूक असो ते मिगेल ग्राचारू मिगेल निमित्ती मिगेल कुटुंबा निमित्ती तुमका कोणाका ತೊಂದರೆ येवचे नज्जे हांव कशी पुणी कोरून तुमगेल दुड्ड तुमका वापस करते मम्मा बळे तुवें मिगेल म्हणके एक बायल मनीशी मोस करना नंबिकस्ते म्हण लेखून हांव तुजे री भरवस दवरला कळनवे कसने पुणी मोस केले री आता तुगेल बम्मुणस पळे ते स्थाना री तू खोन बस करायता कळनवे ना मये खंडित तश कर ना मये तुमगेल दुड्ड पूरा हांव जाल तितलें वग्गी तीर्सीत मये आता तुगेल उत्तर नमगली म्हणून आणि केशीच आमकां मांकड कोरयत म्हण लेखू नाका इथे आम्ही आत वता ती आणि वापस मेळटा ती मम्मा दय कोण कंप्लेंट वापस घे येती मम्मा हो हो तो पुंडलिकू तुगेल बामूणवे म्हाका कळलेलें नासिल पळे बायल एक नमने फटिंगी बामूणान एक नमने फटिंगो हा फटिंग संसारू पट्टी सांगूनची जीवन चलोचे आत पळे कशें जाल्लें म्हणून होय मम्मा आता म्हाका संपूर्ण कळली मम्मा एक अवकाश कोण दियेत मम्मा आणि केद्दाय असेल चुकी दायनशी हांव पळोवंक येता मम्मा हा दायत गो सैबिणी हांव कंप्लेंट वापस घेता आसा जाल्यार पळे आनी वापस हे रिपीट जालें म्हळ्यार रे तुगेल बमणाक हांव खंयचे कारणाक सोडतल न्ही कळ्ळें उडगास दवरून घे मस्त मस्त थँक्स मम्मा आणि मिगेल बामणाक हांव बुद्धी सांगून सम करता मम्मा सम करता बामणाक बुद्धी सांगचे पशी पुढे तू चिकेची आंग बुद्धी शिक कळवे आणि पुणी चिकेची न्याय रीती रक्षक प्रयत्न करती बामूण आणि बायल